बेतोडा निरंकाल वाठारात उदरगतीच्या कामां वयल्यान थळावे आनी सरपंचा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. थळावो सरपंच ह्या वाठारांतली उदरगतीची कामां करपाक अपयशी थारला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच दुसऱ्यांनी केल्ल्या कामाचें श्रेय घेता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. एक सर्कलाची तरी गरज आसपा जाय. ती पोल्युशन आसा ते डिवायडर घातल्या ते अर्दसाकूच घातले आसा ते कंप्लीट ते जातले इतके बेगीन कंप्लीट करचे. तशेंच मुखार ते मडमगार जंक्शन आहा ते कोणती खांबा आसा गटार मारला. तुम्ही चडशे रिपोर्टरांक ते पळयला आसतले गटार मारला आनी पदले रस्ते सोडला. म्हळ्यार मुखार तेणी स्टॉप केला. कित्याक स्टॉप केला ते तांकांच खबर. फेब्रुवारी पर्यंत आपूण करता म्हणटा कितें आमकां आश्वासन दिलें. आमी मिडियाकूच सांगलें. आतां तो कितें म्हणटा काल तेणी प्रेस घेतल्या. आज तुमकां कितें मार्च पर्यंत करता. खंयचे 25 का 26 तें आमकां कळना. 25 करतलो काय 26 करतलो तेंय आमकां खबर ना. जानेवारी महिन्यात 29 तारखेर बेतोड्या पंचायतीच्या सरपंच मधू खांडेपारकर यांनी एक प्रेस घेऊन सांगलें की फेब्रुवारी म्हयन्या सोंपता म्हटल्यार हांगा सिग्नल चालू जातले म्हणून. पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी म्हयन्याचे आयज 28 तारीख आयज पर्यंत हांगा सिग्नल चालू जाल्ले ना ते हांगा सिग्नलाचें कामूय स्टार्ट जाल्लें. अशे पद्दतीन हो मधू खांडेपारकर जो सरपंच आसा बेतोड्या पंचायतीचो हो फक्त हांगा आश्वासनां दिता आनी फक्त हांगा खोटीपणां उडोवपाचें काम तो हांगा करता. बरोबर जे आसा ते सगळे आपली कंप्लीट केल्ले आसा. हे सरपंचाक आमी विचारपाक सोदता की हो एनएच नॅशनल हायवे तुवें कितें तेजें पेपर वर्क केल्लें आसा. कारण 2019 ते 2022 म्हाका दिसता तूं सरपंच आशिल्लो काय ना आमकां खबर ना. जाल्यार तूं खंयच्या आदाराचेर हें सांगता की हांगा सिग्नलाचें प्रत्येक काम हें जें आसा तें तुवें केल्लें आसा म्हणून पेपर वर्क जें आसा तें खंयच्या आदाराचेर तुवें सांगलें की कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणून. कारण हें जें काम आसा हें नॅशनल हायवे आसा हें वयल्यान काम जाल्लें आसा. तूं सरपंच आसा हो आयज आमदार जसो उलयता ते प्रमाणे हो सरपंच आयज हांगासर उलयता. थळाव्यांनी केल्ले आरोप चुकीचे आसा. बेतोडा निरंकाल वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक केन्नाच ना म्हणूंक ना. लोकांनी आरोप करच्या परस सिद्ध करून दाखोवचे अशें सरपंच मधू खांडेपारकर हांणी सांगलें. पूण जेन्ना सिग्नल जेन्ना सांगलें तेन्ना सांगलें म्हाका फेब्रुवारी म्हळ्यार जातलें. पूण हांवें तरी आसतना लोकांनी म्हाका क्वेश्चन ग्रामसभेचो तेन्ना हांवें सांगलें की हें सिग्नल जें आसा म्हाका जरी हायवेन सांगलें फेब्रुवारी म्हळ्यार कंप्लीट जातलें पूण म्हाका दिसता म्हळ्यार मार्च पर्यंत पुरो जाल्यार पुरो अशें हांव तांकां सांगून तशें हांवें लोकांक आश्वासन दिवना तें हायवेचें काम. आनी तेजें हांव तेंच्यांनी म्हटलें ना की तें हांव श्रेय घेवपाक सोदता म्हणून. म्हाका श्रेय घेवपाचें ना. म्हाका काम जाल्लें जाय. कॅमेराच्या बाबतींत हांवें पयशे ना म्हणूना. कॅमेराच्या बाबतींत हांवें म्हटलें तें म्हाका कॅमेरा म्हाजी कारकिर्दी बसोवना ते पयलीं बसयल्ले तरी आसा सरपंच तेन्ना हांवें तें फुडें व्हेलां. आनी तेजो म्हाका कोण कॉन्ट्रॅक्टर कांय खबर नासलें. हांवें सगळें काडलें आनी तेणी बील आमकां जवळ जवळ म्हाका 65 कितें दिलें. तें म्हाका बील चड दिसलें. हांवें बोर्डा कडेन दवरलें. बोर्ड म्हणपाक तें बील चड आसा हें तेगेलें आमकां बील मान्य ना. तशेंच स्क्रॅप यार्डा संबंदी सांगलें. स्क्रॅप यार्ड म्हाज्या कारकिर्दीन खंयचो स्क्रॅप यार्ड जावना. स्क्रॅप यार्ड हे पयलींच्यान चालू आसा. हांवें खंयच्या स्क्रॅप यार्डाक ट्रेड लायसन दिवना. जाय जाल्यार तेंच्यांनी अल्टेंडर म्हायती घेवपाक आता हांगसर ओपन आसा. आनी तेणी म्हटलें की हांव सरपंच जाल्ल्यार पयर 4 काय 5 कितें स्क्रॅप यार्ड जाल्या. आमचे पंचायती मोठी आसा 11 पंचायत वार्ड. तेन्ना जर तशी म्हाजी कारकिर्दी जाल्यार म्हाका तरी नदरेन दिसना जाल्यार त्या वार्डाच्या मेंबरान नदरेन हाडून दिवचें त्या आनी वार्ड मेंबर आनी आमी लोक मेळून तेची एक्शन घेवपाक आमी सहमत आसा. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.